सरकारी स्किमींतल्यान शिरगांवां बांद बांदला. रेल्वेचे येरादारीक लागून हो बांद डॅमेज जावंक शकता. कर्म करतल्यांचेर मीन खात्यान एक्शन घेवची म्हूण शेतकार मागतात. रेंव डॅम केल्ली आसा सादारण आनी सायडीक होडी आसा. होडीक आनी जेन्ना आमी आयले तेन्ना होडीनसून हांगासर एक 7-8 लेबर आसले, ते अनलोड करताले हांगासर रेंव. तर आतां हो बांद आसा पळय न्हू, शेतकाऱ्यांनी आपल्या प्रयत्नान शेतां बऱ्या पैकी रुजोवंक जाय म्हणून बांद केल्लो आसा आनी त्या खातीर सरकारची मदत आसा काही प्रमाणात आनी शेतकाऱ्यांचे तर खूबच प्रयत्न आसा. आज आमची शेतां पडींग आसा एक्चुअली आनी आमकां शेतां करपाक जाय आनी अशा तरेन जर हे बांद खसलो जाल्यार भवितव्य ह्या खाजनाचें भयंकर कठीण आसा. आनी अशी जी बेकायदेशीर कामां करता न्ही एक्चुअली हेची गव्हर्मेंटान पयशी जाल्यार दखल घेवन ताबडतोब मायनींग डिपार्टमेंटान, पोल्युशन बोर्डान जावं हेंच्यांनी दखल घेवन हेचेर ताबडतोब कारवाई करपाक जाय आनी अश्यो हेच्या फुडें भवितव्यान अश्यो गोश्टी हांगासर ह्या गांवांत घडूंक येना. शेतकरी संघटनेची जी मिटींग जाली त्या मिटिंगेन आमकां अशें कळ्ळें की आमच्या बांदार कोण तरी बेकायदेशीर रेंव हाडून दवरता आनी थंयसून ती सप्लाय करता. जेन्ना आमी ती पळोवपाक हांगा येयले तेन्ना खरें जे घोडी आसा ते लेबर आसले आनी रेंव काडलेली आसा बांदार आनी हे तर अशेंच कंटिन्यू उरले ट्रक भरून व्हरून व्हरपाचे जाल्यार बांद आमचो डॅमेज जातलो, बांद मोडटलो आनी मोठ्या प्रमाणान आमकां शेतकाऱ्यांक लुकसाण जातलें. बांद आतां जवळ जवळ 10-12 वर्सां जालीं आतां. हेच्या पयलीं अशें रेंव बी काडपाचें ना पयलीं डॅमेजचे बेशे कांयच नासलें, हे फर्स्ट टायम जालां. शेतकार बांदार पावले तेन्ना थंय 7-8 मानाय आशिल्ले. तांणी लोक येता तो पळोवन फुज्ज्यो मारल्यो. आयज आमची शेतकी कमिटीची मिटींग आसली. ते मिटिंगेन हो प्रश्न येयलो की कोण तरी रेंव हांगासून अनलोड करता बांदाचेर आनी रेंव व्हरता म्हणून ट्रान्सपोर्ट करता टेम्पोन. तेन्ना आमी मिटींग सोंपल्या उपरांत हांगा पळोवपाक गेले, प्रत्यक्ष पळोवया म्हटलें. तेन्ना आमकां हें अशें हें दिसलें, रेंव व्हडें आनी कामगारूय आसले तेंचे. ते कामगार पळय बांदाचेर हांगासर रेंव हाडून उडोवन आमचो बांद मोठ्यापणान डॅमेज करतात. लाखो रुपया आतां आमकां हो खर्च करून गोवोरमेंटान बांदलेलो आहा आनी आतां जर तूं बांदानसून वयशी प्रत्येक कडेन नेमलेलो आहा आनी हो बांद म्हणटा तो बांद म्हणटा तो बरोच डॅमेज जाल्लो आहा. हांव म्हणटा सरकारा कडेन आनी तुमचे हेजे कडेन की हांकां शिक्षा चडांत चड दिवन हो जो आमचो बांद बीन डॅमेज केला तेजी सगळी आमची डॅमेज तेजे कडसून भरून घेवंक जाय. कित्याक तर आयज शेतकारांक शेत जर ओपलें आनी पावसान जर सगळें उदीक गेलें बांद डॅमेज जावन जाल्यार आमचें शेत म्हणटा तें अख्खें पडींग पडटलें आनी लुकसाण जातलें. आतां बांदा वरसून आमच्या ती गाडी व्हरता लोडेड भरून आनी सद्या बांदाक मातशी थोड्या प्रमाणात डॅमेज जाल्ली आसा आनी अशेंच जर कंटिन्यू उरले रेंव हांगासून बांदा वरसून व्हरपाची चालू उरली जाल्यार बांदूय आमचो डॅमेज जातलो आनी आमकां शेतकाऱ्यांक मोठ्या प्रमाणांत लॉस जातलें. प्रुडंटा खातीर उदय परब.